मोगाच्या भावा भयणीनो ब्रदर विल्सन रिबेलो हेका हांवें फोन करून सांगितले असो प्रॉब्लेम आसा म्हटले हांवें फादर अलेक्स डिमोलान माझी केस असली अनाइनमेंटची हांवें तेका कोर्टाची ऑर्डर दिली 7,500 रुपये दिले तेणे एक वरास थंयसर सिंधुदुर्ग डायसीस लायले दुसरे वरास तेणे तिकडे गोव्याक धाडली अशें करून म्हाका स्पिरिच्युअली ब्लॅकमेल केली हांवें म्हटलें हांव लॉ मध्ये बरोबर आसा हांव सिव्हिल लॉ मध्ये सिव्हिल प्रमाणे माझ्या बायलेक हांवें सोडले हांवें चर्चची प्रोसेस कंप्लीट करूचे आसले म्हाका चर्चची प्रोसेस कित्याक चर्च मध्ये आमी कॅथलीक आसा हांव जे काजार करतलो ती दुसरी बायल कॅथलीक आसली म्हणून ती प्रोसेस कंप्लीट पण फादर अलेक्स डिमोला माझे काम करूंक ना माझे 7,500 रुपये घेतले म्हाका स्पिरिच्युअली ब्लॅकमेल केले माझे काम करना हे चुकीचे आसा तेणे 30 अनाइनमेंट केल्ली आसात ती चुकीची आसात म्हणजे ॲज पर कॅनॉन लॉ कुठलेही काजार तोडूचे नाही एव्हरी मॅरेज इज अ सॅक्रेमेंट सगळे काजार सॅक्रेमेंट असतात आणि ती कुठलेही काजार तिने तोडूचे नाही असे 30 अनाइनमेंट तिने तोडलेली असतात आणि चुकीची तोडलेली असतात आपल्या बहिणीची पण त्याने काजार तोडलेले असतात तेका तर अधिकारच ना तोडूचे अशें आणि माझे तोडूक तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा हांवें 7,500 दिल्ली आसा सगळे आसा सगळे क्लियर आसा तुम्ही काय पार्सलिटी करतात हय तुमकां जेन्ना कळटा की हे काजार सॅक्रेमेंट नसलेले म्हणून तुम्ही काजार अनाइनमेंट करतात अरे तुम्ही ती इन्व्हेस्टिगेशन पहिले कित्याक करत नात ही चुकीची आसा सगळे चुकीचे आसा आणि ह्याच्यामुळे समाजात सगळं प्रॉब्लेम जाल्लो आसा चांगली चांगली मनशां आमचे सारकी का ना खराब जाल्ली आसा आणि माझी तकलीफ फिरतात आणि हांवें ताका मागण्यात घातली आसा विल्सन रिबेलोच्या मागण्यापासून जर तिका ना ते जर माझे काम ना झाले म्हाका अनाइनमेंट ना मिळाली सिंधुदुर्ग डायसीस मधून तर हांव ब्लॅक मॅजिक करतलो जादू टोणा करतलो दोघांचे गोटयो बिशप ऑल्विनच्यो आनी फादर अलेक्स डिमोलाच्यो गोटयो गायब करतलो म्हाका तुमी नांवां धरूं नाकात हांव रायट आसा ॲज पर स्टेट लॉ ॲज पर चर्च प्रोसिजर आय एम रायट तुम्ही का ना लोकांकी का ना ब्लॅकमेल करू नका तुमकां लोकांकी फ्री करात तुम्ही काय आणि हांव कित्याक उलयता हांव 2 वरास गप राहिलो हांवें एक पण गाळी घालूंक नसली हेका फादर अलेक्स डिमोला 2 वर्सां नंतर त्यांनी माझे अनाइनमेंट करूंक ना म्हणून गाळी घालूंक सुरू केली आणि हांव करतलो सगळे उघड करतलो म्हाका अधिकार आसा जे माझे खरे आसा ते उलयतलो हांव जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध पिलाती नहीं अशीच एक कितें जालें हांवें अशी व्हिडिओ घातलो एका मनशाक दया येयली फादरांकी गाळी लुईस फादरांकी गाळी घालता फादरांचे विरुद्ध उलयता ते येयले तेका दया येयली एकच मनीस 3 वर्सात म्हाका फोन केलेलो आसा आज काल केलेलो आसा तेका हांवें म्हाजी स्टोरी सांगिल्ली आसा म्हाका म्हटलें तुका सांगना बाबा हांव सगळे व्हिडिओ सगळे बंद करता माझे 7,500 रुपये दिवंक सांग फादर अलेक्स डिमोला तुमचे अनाइनमेंट गेले बोंबलत माझ्या बायलेक समजावून सांगता माझे 7,500 रुपये द्या आता कोण दिवंक तयार ना दिवंक जाय माझे 7,500 रुपये काम करो और दाम लो यू टेक मनी अँड डू द वर्क फादर अलेक्स डिमोला पैसे 7,500 रुपये घेतले माझे काम करूंक ना अशें कशें आसतलें आता फादर अलेक्स डिमोलाचे हांवें 7,500 रुपये घेतले कुठल्या तरी काम करूंक एक टेबल हाडूंक फादर अलेक्स डिमोला म्हाका ना काम लायले की बाबा लुईस हे का ना मार्केटमधून हे का ना टेबल बिबल कितें घेऊन ये आणि हांवें ते पैसे का ना तेका तेका का ना सामान दिवूं एक्झाम्पल टीव्ही आसा टीव्ही 7,500 दिवूंक ना आणि हांवें पैसे गायब केले फादर अलेक्स डिमोला रावतलो म्हणून तेका हांवें 7,500 रुपये दिल्ले आसात तेणे काम करूंक ना तर माझे पैसे 7,500 दिवचे 7,500 दिवचे हांव गप रावतलो एक तर 7,500 रुपये माझे दियात नाही तर अनाइनमेंट करात माझे सोडूच ना हायसर एक पाय दवरतलो हायसर एक पाय तकलीफ करतलो माझो जीव गेलो तरी चला तुमकां आतांच सांगता आणि माझ्या नादाक लागात तुम्ही आणि हांव भीत ना